नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो तुझर काळेन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आयज आमचे बरोबर जो गेस्ट आसात तज्ञ दोतोर आसात त्यो आसा डॉक्टर राधिका शेटगांवकर, ENT कन्सल्टंट, गोवा मेडिकल कॉलेज, म्हणजे कान नाक आनी ताळो हांचे तज्ञ दोतोर. यंग डायनॅमीक एनर्जेटीक अशे दोतोर आज आमचे बरोबर आसा आनी विशय तितकोच तुमकां सगळ्यांक आवडटा तसोच आसतलो, कारण आयचो विशय आसा घुवळीची कारणां आनी उपाय. म्हणजे घुवळी आमकां समजता की आमकां खूब अशें दिसता की ते मानेच्या कण्याक लागून स्पॉन्डलोसिस आनी ही ती तरेकवार कारणां आसतात अशें आमकां दिसता. पण जे खरें बेसीक कारण आसा तें आमच्या खूब फावटी लक्षांत येना. आनी त्या दृश्टीन आयचो विशय आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा, खूब मोलाचो आसा, खूब इन्फॉर्मेटीव आसा. आनी हे खातीर आमच्या बरोबर यंग डॉक्टर आसा डॉक्टर राधिका. नमस्कार आनी तुमकां येवकार दिता आमच्या स्टुडियोन. पयलीं म्हणजे डॉक्टर आमी जेन्ना घुवळ म्हटली काय सर्वसामान्य मनशांक, म्हणजे आय विल से 90% ऑफ द इवन एज्युकेटेड पीपल, म्हणजे हांव अशें म्हणटा जे सुशिक्षीत लोक आसात तांकां सुद्दां घुवळ आसता म्हणजे आपल्याक कितें तरी सर्वायकल स्पॉन्डलोसिस जाला आसतलो असो एक समज आसता. तर पयलीं म्हणजे घुवळ म्हणजे कितें हातूंतल्यान सुरू करया. वॉट यू मीन बाय घुवळ येवप किंवा वर्टायगो, वॉट यू मीन बाय दॅट एक्चुअली कितें जाता अशें तेन्ना आपूण पेशंट म्हणटा की आपल्याक घुवळ येता, थंयच्यान सुरू करया. तर घुवळ येवप हो गोंयान आजकाल खूब कॉमन प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी घुवळीचे अशे वेगळे वेगळे कारण असतात. सो घुवळ इज अ सबसेट ऑफ अ ब्रॉड टर्म जेका आमी डिझीनस म्हणटात. तर वेगळे जर आमी डिफरंट कॉजीस धरले ताच्या मदीं कान जो आसा आनी कानाक लागून जी घुवळ येता तेजे ऑलमोस्ट 70% कॉजीस आसता ते कानाच्या प्रॉब्लेमाक लागून आसता. पण अशें दिसून आयलां की लोकांच्या मदीं ही अवेरनस ना की कानाक लागून चक्कर येवपाक शकता म्हणून. तर वेन अ पेशंट कम्स टू अस, पयली फावट जेन्ना पेशंट येता आमचो तांकां सदांच असो प्रश्न आसता की तुमकां घुवळ म्हणजे कितें. कित्याक प्रत्येक पेशंटाचो समज हाच्या बद्दल वेगळो आसता. तर काही पेशंट म्हणटात की आमकां दोळ्या मुखार काळोख येता. तर काळोख येवप इज नॉट सेम एज चक्कर. सो काळोख येवप जाका आमी सिंकोप म्हणटात ताची वेगळी कारणां असतात, जशें की हिमोग्लोबीन कमी जावप किंवा BP ड्रॉप जाल्ल्यान जावं शकता, शुगर केन्ना लो जाली जाल्यारूय बीन अशें जावपाक शकता. अशें न्ही की हे सगळे एस्पेक्ट्स इग्नोर करपाक जाय. आफ्टर चॅकिंग युअर शुगर BP यू हॅव टू गेट युअर सेल्फ प्रॉपरली इव्हॅल्युएटेड बाय अ ENT सर्जन. दुसरें आसता ह्या डिझीनसाच्या प्रॉब्लेमान तोल वचपाचे प्रॉब्लेम. सो मनशाचो बॅलन्स उरना. दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेडीनस, म्हणजे आमी ताका मेडिकल टर्मान म्हणटात एटेक्सिया. तेन्ना आमकां युजली पेशंट सांगतात की डॉक्टर आपूण चलतना आपलो तोल उजव्या किंवा दाव्या वटेन वता, नाजाल्यार फुडल्यान फाटल्यान पडिल्ल्या भशेन दिसता. नाव दीस इज ऑल्सो नॉट सेम एज वर्टायगो. सो युजली अनस्टेडीनस जे जाता तो आमचो फाटलो जो मेंदू आसता ताका रक्तस्त्राव सारको पावना, केन्ना केन्ना ताच्या भितर ब्लिडींग जाता, नाजाल्यार लोकांक डायबिटीजाक लागून न्युरोपथीज जाता, ताच्या खातीर हो तोल वचपाचे प्रॉब्लेम जावंक शकता. आनी आतां आमी येवया आयच्या आमच्या प्रोग्रामाच्या मेन टॉपिकाचेर, तो म्हणजे वर्टायगो. सो वर्टायगो जो कानाक लागून जाता ताका आमी पेरिफेरल वर्टायगो म्हणटात. आनी ऑलमोस्ट 70% कॉजीस जे वर्टायगोचे आसा ते कानाक रिलेटेड आसा. तर कान कसो आमच्या बॉडीचो बॅलन्स सांबाळटा ते आमी पयलीं समजून घेवपाक ट्राय करया सिंपल भाशेन. तर ब्रेन, आमचो दोळो, स्पायनल कॉर्ड आनी कान, मनशाचो जो पोश्चर आसता आनी बॅलन्स आसता हे सगळे जाण मेळून सांबाळटात. तर कान कितें करता, भितरलो जो कान आसा इंटरनल इयर जेका आमी म्हणटात, तो ब्रेनाक सिग्नल्स धाडटा आनी सांगता की आमचे हाताचे पोझिशन कशें आसा, पांयाचे पोझिशन कशें आसा. सो बेजिकली इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोश्चर ऑफ द बॉडी आनी इन टर्न बॅलन्स ऑफ द बॉडी. दुसरें आसता आमी जेन्ना ट्रॅव्हल करतात गाडयेंतल्यान, आमकां सगळ्यांक घुवळ येना, बट तुमी खुबदां आयकलां आसतलें लोक म्हणटात आमकां गाडी लागता किंवा चड प्रवास केलो काय उलटी आयिल्ल्या भशेन जाता. सो इन दीज पीपल, ह्या लोकां मदीं तांची जी वेस्टिब्युलर सिस्टम आसा, भितरलो कान जो बॅलन्स सांबाळपाक रिस्पॉन्सिबल आसता तो सारको काम करना. सो युजली भितरलो कान कॉन्स्टंटली व्हिज्युअल फिक्सेशन करून आमकां हाजी जाणीव जावपाक दिनात जेन्ना आमी गाडयेन बशिल्ली आसता. हे आसा कानाचो दुसरो रोल. सो बेजिकली कान इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मेंटेनन्स ऑफ बॅलन्स. सो कान हो फक्त आयकपाचो एक ऑर्गन किंवा अवयव न्हय,
तर बॅलन्स जो आसा बॉडीचो बॅलन्स तो सांबाळपाचो. म्हणजे आमी खूब फावटी केन्ना गाडी सुद्दां कोणाची वयतना म्हणल्यार ही गाडी अशी हे फ्रेंड अशी लागता मरे, म्हणजे ताजो बॅलन्स गेला किंवा ताजो कितें तरी मदलो खंयचो तरी पार्ट गेला. तर अशें जेन्ना जाता तेन्ना बेसिकली कान इज इनवॉल्ड इन टू दीस. Yes. आणि तुम्ही सांगल्याच्या म्हणजे सिस्टमॅटीक तुम्ही सांगले की हो जो आसा बॅलन्स. डॉक्टर तुमकां आतां आनी एक विचारता, केन्ना केन्ना पेशंट म्हणटा की आपूण न्हिदलो काय घोळ येता, बरोबर, किंवा उठलो काय घोळ येता, किंवा एक प्रकार आसता चलताना घोळ येता. तुम्ही एक सांगले की अटॅक्सिया म्हणजे तो चलता चलता म्हणजे कसो बॅलन्स गेल्ल्या म्हणजे तोल गेल्ल्या भशेन दिसता, विच इज परफेक्टली रायट. तुम्ही सांगले म्हाका खंयच्या मनशांक कळटलेंच. पण न्हिदल्या उपरांत घोळ येता किंवा उठल्या उपरांत घोळ येता, हाचे वॉट नाव हाऊ विल फिक्स इन टू दीस, इज दीस कमिंग इन टू वर्टायगो और वॉट इज युअर टेक ऑन येस, दीस? सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तुम्ही बरो प्रश्न विचारला. बिकॉज ही जी न्हिदपाक वतगेत किंवा न्हिदिल्ले उठताना जी घोळ येतात तेका आमी म्हणटात BPPV. आयकुपाक मातशें कॉम्प्लेक्स कशें दिसता, दिसता. पण आय विल सिम्प्लिफाय इट. सो BPPV म्हणजे बिनायन पॅरॉक्सिझमल पोस्चरल वर्टायगो. तर बिनायन म्हणजे साध्या तरेचे, पॉस्चरल म्हणजे जी तकली हालयतगत येता ती घोळ, पॅरॉक्सिझमल म्हळ्यार सडनली जाता. सो इन सिंपल वर्ड्स ती घोळ जी सडन तकली हालयतगत जाता ताका आमी म्हणटात BPPV. तर BPPV जो कॉज आसा कानाच्या घोळेचो, कानाक लागून घोळ येवपाचो, हो सगळ्या कारणां मदलो मोस्ट कॉमन कॉज. आणि मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स आर नॉट रियली अवेअर अबाउट दीस प्रॉब्लम. बरोबर. सो आमच्या कानाचो जो भितरलो भाग आसा, इंटरनल इयर, तातून बारीकशे पार्टिकल्स असतात विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॅलन्स ऑफ द बॉडी. सो हे पार्टिकल्स वेगळ्या वेगळ्या कारणाक लागून, जशें की मातसो जर तकलेक केन्ना मार लागलो किंवा सडनली कोणी कितें उखलपाक बँड जालो किंवा एका जकान वयर पळयलें बी जाल्यार ते पार्टिकल्स हालतात. अँड दॅट इज वॉट लिड्स टू दीस कंडिशन कॉल्ड BPPV. So is this because of the signals given by these particles, or by themselves they cannot receive the signals properly? It's just out of curiosity. Yeah, so these particles actually are supposed to be in a certain part of the ear. So जेन्ना ते आपल्या नॉर्मल पोझिशनांतल्यान हालतात तेन्ना they cause this abnormal movement. They send wrong, in simple Signals. words, wrong signals to the brain. So brain senses it as if body is losing balance and it gets manifested as घोळ, चक्कर येवप. बरोबर. सो हो जो खूप महत्वाचा, म्हणजे खूप फावटी आमी केन्ना पळयता, म्हणजे डॉक्टर म्हणजे तुम्ही सांगला म्हणजे पार्टिकल म्हणजे बट आय कॅन जस्ट इंटरप्रेट, म्हणजे थोडे अशें आसा की आमच्याकडे एक वॉशिंग पावडर आसा थोडे ब्लू कलरचे म्हणजे पार्टिकल्स असतात. सो दे आर एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन, म्हणजे तातूंत जसं केमिकल अशें आसता सबस्टन्स की ते धुवल्या उपरांत क्लीन करपाक. सो अशा पद्दतीन थोडेशे पार्टिकल्स आमच्या ब्रेनात म्हणजे ते कानाच्या त्या भागान आसता जांचे लोकेशन फिक्स आसता, म्हणजे ते अमक्या जाग्यार आसपाक जाय. ते जेन्ना हालता किंवा तांचे जर मोमेंट सारके जाले ना एज पर द फिक्स तांचो जो हें आसा शेड्यूल, त्या शेड्युलान जर जालें ना जाल्यार इट गिव्स अ रॉंग सिग्नल टू द ब्रेन सेईंग दॅट म्हणजे तुका घोळ येवपाक सुरू जाता, बरोबर. सो आणि दुसरें तुवें आनीक सांगलें की हे चडशे फावटी हे सादे गजाल आसता, म्हणजे अशें व्हडले म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड न्हय, म्हणजे इट इज नॉट लायक ब्रेन ट्युमर ऑर समथींग, इट इज बिनायन, बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर, आनीक जेन्ना आमी हे सायन्स एंड सिम्पटम्स आमकां पळयलें न्हय, ताचें आनी कितें कारण आसूं शकता? म्हणजे आय एम जस्ट सेइंग, जस्ट हायपोथेटिकली कितें आसा तुमी अशें म्हणजे एक थोडेशें कवर अप करपा खातीर अशें म्हणून. या सो हो जो BPPV असतात जातून जी घोळ येतात तेका सामके आपले क्लासिकल फीचर्स असता. तर पेशंटाक मोस्ट ऑफ द टायम घोळ येता जेन्ना ते बेडावेल्यान उठतात किंवा न्हिदपाक वतात किंवा सकाळ फुडें उठ्ठगच जेन्ना ती आपली सायड बदलतात, कूस बदलतात तेन्ना येवपाक शकता चक्कर, केन्ना किंवा ते बँड जाले काय येतात. आणि हाजो मेन फीचर म्हणल्यार दीस गिडिनस जी घोळ असता ती खूप थोड्या टायमा खातीर उरता, लायक फ्यू सेकंड्स टू लेस देन अ मिनिट. आणि इन बिटवीन द एपिसोड पेशंट इज कम्प्लिटली फायन, बट वेन द पेशंट गेट्स गिडिनस इट इज क्वायट सिवियर, खूप सिवियर पेशंटाक त्रास जावपाक लागता. सो पेशंट पॅनिक्स आणि पॅनिक जावन मागीर BP शूटअप जाता. सो वेन पेशंट कम्स टू द हॉस्पिटल तेका BP वाडिल्लो मेळटा अँड द मेन कॉज इज युजली मिस्ड आउट, बरोबर. सो इट इज अ हो, म्हाका म्हणजे हो भाग तुमचो सांगला तो खूप आवडलो. म्हणजे कितें आसा तो भयानूच ताचो तो प्रेशर वाडटा आणि आमकां दिसता की प्रेशर वाडला म्हणून ताका घोळ येता. म्हणजे खूप फावटी पीपल इंटरप्रेट दिस वे, म्हणजे आय हॅव सीन पीपल सेईंग दॅट ना तर घोळ वाडटा, घोळ आयली म्हणजे प्रेशर वाडलो काय घोळ येता. पण तुम्ही सांगले की हाचो मेन रोल आसा तो काना कडेन आसा. आणि जर तुम्ही कूस बदलली किंवा उठले किंवा चलपाक लागले म्हणजे न्हिदले जाल्यार म्हणजे आड पडले, ह्या पॉस्चर जेन्ना तुम्ही चेंज करता तेन्ना तुमकां ती चडशे फावटी घोळ येता, विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टायम. हे सगळें इम्पॉर्टंट, कारण लोकांनी खंयचीय घोळ हाका कोरिलेट करून काय ना म्हणून रावपाक जायना, विच लास्ट इवन लेस दॅन अ मिनीट, म्हणजे हे एका मिनटा पेक्षा कमी वेळ उरता
मदलो वेळ तुमचो सामको नॉर्मल वचूं शकता, परत तुम्ही जेन्ना कूस बदलता किंवा परत उठता किंवा न्हिदता तेन्ना तुमकां येवं शकता. डॉक्टर हाचेर एक बरें ओके म्हाका सांगा आतां हें सगळें जालें न्हय की हातूंत तुमी तुमचो कानाचो रोल डिफायन केलो. म्हाका सांगा हाचें अशें कितें जावं शकता की आनी कितें वेगळें प्रेजेंटेशन आसूं शकता काय इट इज ऑलवेज दिस वे? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज असोसिएटेड विथ चेंज इन पॉश्चर. सो असे अचानक जी घोळ येता सडनली उबे असताना किंवा काय जेन्ना हेड मुवमेंट जायना रादर दॅन पॉश्चर, आय वूड से तकलेचो मुवमेंट बरोबर. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रिगर्ड बाय तकलेचो मुवमेंट. सो दॅट इज द कॉमन प्रेझेंटेशन. इट इज अनलायकली दॅट BPPV आनी कशा तरेन प्रेझेंट जातले. बट घोळ येता तेन्ना पेशंटाक मोस्ट ऑफ द टाइम नॉझिया म्हणजे उलटी आयिल्ल्या भशेन दिसप किंवा उलटी जावप हो सिम्पटम आसूं शकता. बरोबर. डॉक्टर म्हणजे म्हाका एक आनी याद आयलें म्हणजे आमचे कडेन जेन्ना गवणो येता तेन्ना तो एक स्मॉल एक ल्हानशी स्केल दवरता, अशी ल्हानशी पट्टी कशी, तातूंत मदीं एक होल कसो आसता म्हणजे बुराक कसो, ताचेर ताका लेवल कळटा. म्हणजे लेवल मेजर करतात म्हणजे बेसिकली हे सायडीक ते लो आसा काय खंयचे सायडीक लो आसा म्हणजे ताका जो लेवल जाय तो. सो इट इज दॅट वे म्हणजे हो जो स्मॉल सबस्टन्स म्हणजे दॅट स्मॉल थिंग डिसायड द फूल एका बिल्डिंगेचे लेवल कशें आसा तें तो ठरयता. किंवा ताचे ती दुसरी ती वळमो आसता तो सोडून तो ताच्या लायनीसून कळटा की ही बिल्डींग लायनीन आसा की ना म्हणजे ही भिंत लायनीन आसा की ना. तशा पद्दतीन मनशाचो पॉश्चर इज असोसिएटेड विथ द कानांतले जे फ्लुइड आसा आनी तातूंत जे पार्टिकल्स आसा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दोज पार्टिकल्स डिसायड वेदर यू आर इन द रायट पॉश्चर ऑर रॉंग पॉश्चर ऑर दे गिव द सिग्नल्स वेदर मे बी बिकॉज ऑफ तांचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून ते रॉंग सिग्नल दिवं शकता. सो एक्चुअली तुका प्रॉब्लेम आसना मनीस सारकोच उबो आसता पण ताका सिग्नलिंग रॉंग जाता. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर हाचें आतां तुमी हें केल्या इज दर एनीथींग बाबा तुमी कन्फर्म करपा खातीर हेजें कितें लायन ऑफ म्हणजे इन्वेस्टिगेशन्स आसता? हय. सो जेन्ना हे पेशंट्स आमच्या म्हऱ्यान येता मेन थिंग इज ते जेन्ना आमकां कंप्लेन सांगता ऑलमोस्ट आमची 70% डायग्नोसीस बरोबर. तांच्या हिस्ट्री वेल्यानूच जाता. हय. And to diagnose this condition we have to do a very simple test. So पेशंटाक आमी आमचो एक टेस्ट करपाचो बेड आसता ताजेर न्हिदोवन काही तकलेचे मुवमेंट्स करता. जेन्ना आमी हे मुवमेंट्स करता आमकां दोळ्यान सर्टन सायन्स मेळटात अच्छा. जाका आमी निस्टॅग्मस म्हणटात इन मेडिकल टर्म्स. सो जर ते आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळे जाल्यार आमची डायग्नोसीस कन्फर्म जाता. अँड बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज आफ्टर डुईंग द टेस्ट रोखडेच आमी करेक्टिव्ह मॅन्युअर दिवन ते करेक्ट करू शकता. सो मॅन्युअर म्हणजे आमी एक प्रकारची एक्सरसाइज करता पेशंटाक न्हिदोवन आनी ताची मान एका डायरेक्शनान टर्न करून जातून ते भितरले कानातले पार्टिकल्स जे हल्ला ते आपोआप आपल्या नॉर्मल पोझिशनान वता. अँड दॅट इज द ओनली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसीस. ओके व्हेरी गुड. म्हणजे डॉक्टरान आता इतके स्पष्ट आणि इतके सुंदर पद्धतीने आमकां एक्सप्रेस करून सांगला की ताणें सांगला की हाचे इन्वेस्टिगेशन्स जे आसा तेन्नाच तुजें ट्रिटमेंटूय जाता. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड. म्हणजे जेन्ना आमी पेशंटाक तेंचे सांगलें एक स्पेशल बेडाचेर न्हिदोवन ते पळयतात तेजे जेन्ना चॅक करतात ते वेगळ्या पोजिशनांतले तेन्ना दोळ्यांच्या मुवमेंट वरसून कळटलें की हाका तें आसा की ना तें आणि त्याच वेळार ते करेक्शन करूं येता. इट इज व्हेरी गुड. म्हाका सांग डॉक्टर आतां ह्याच रिलेटेड म्हणजे जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणून एक मेनियस डिजीज म्हणून आसता. आय डोंट नो एक्झॅक्टली म्हणजे हाव यू वील पुट इन युअर टर्मिनॉलॉजी पण हो सुद्धा समथींग प्रेझेंटेशन अशेंच आसता. तर वेर हाव यू वील प्लेस दीस म्हणजे मेनियस डिसीज आणि वर्टायगो हाचें तुमी खंय तुमी क्लासिफिकेशन करता म्हणजे खंय तुमी डिवायडींग लायन खंय हाडटले? ओके. तर आमी जेन्ना पेरिफेरल वर्टायगो म्हणटात कानाक लागून जी घोळ येता ती जर आमी ताचे सगळे कॉजीस धरले जाल्यार सगळ्यान मोस्ट कॉमन आमी म्हटले BPPV जे आतां आमी डिस्कस केले. सेकंड मोस्ट कॉमन आसता मेनियर्स डिजीज. तर मेनियर्स डिजीज जो आसा तो युजली मिडल एज बायलांच्या मदीं दिसून येता आनी तांचे प्रेझेंटेशन BPPV भशेन आसना. इट इज कम्प्लिटली डिफरंट. सो तांकां जी घोळ येता ती युजली 20 मिनटां ते 12 वरां किंवा केन्ना केन्ना फूल दीस घोळ उरपाक शकता फॉर अप टू 24 hours. सो इट बिकम्स व्हेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशंट. फूल दीस आपल्याक घोळ येता. पेशंट्स क्वॉलिटी ऑफ लायफ गेट्स अफेक्टेड. आनी हातून एक क्लासिकल आमकां सिम्टमांचे ट्रायड मेळटा. एक तर घोळ येवप, दुसरें म्हटल्यार आयकूंक कमी जावप आनी तिसरें म्हणल्यार कानान वाजलेल्या सारको आवाज येवप जाका आमी टिनायटस म्हणटात. तर हे 3 जर सिम्टम आसा जाल्यार तुमकां मेनियर्स डिजीज आसपाची शक्यता आसा. घोळ येवप, कानान आवाज येवप आनी आयकूंक कमी जावप. म्हणजे हे तुम्ही सर सांगले की वॉट ट्रायड म्हणजे ते एक 3 फीचर जेन्ना तुमकां दिसून येता तेन्ना तुमी लॅब्रिंथायटीस म्हणू शकता. मेनियर्स डिजीज. मेनियर्स डिजीज. बरें डॉक्टर म्हणजे सिन्स आय डोंट नो सडनली इट हॅज कम टू माय माउथ. आतां म्हाका लॅब्रिंथायटीस म्हणजे कितें?
लेब्रिंथायटीस असता ते इट इज इन्फेक्शन ऑफ द इनर इयर. अजूनपर्यंत आम्ही डिस्कस करता ते एंटिटीज डिफरंट. पण सपोज एक पेशंटाक कानाच्या पडद्यान बुराक आसा आनी ताजो कान व्हांवता जाल्यार हे इन्फेक्शन जर केन्ना मदल्या कानांतल्यान भितरल्या कानान पावलें जाल्यार ताका आमी म्हणटात लेब्रिंथायटीस. आनी ताजो ट्रिटमेंटूय बीन मागीर वेगळो आसता. सो इन लेब्रिंथायटीस द प्रॉब्लम इज जे आयकूंक वता ते मोस्ट ऑफ द टायम रिकवर जायना. So it is अच्छा. very important that the patient is treated on time in labyrinthitis. सो हाचे मॅनेजमेंट कशें आसता डॉक्टर? म्हणजे अशें आतां तुमी म्हटलें डिफिकल्ट आसता, बट वॉट इज एक्चुअली द मॅनेजमेंट? Yeah, so when the patient comes, पहिली फावट जेन्ना येता, once the diagnosis is confirmed, जर पेशंटाक खूब गिडिनस आसा टू सच एन एक्सटेंट दॅट तांकां बसपाक जमना उठून, जाल्यार आमी एडमीट करतात आनी अच्छा. तांकां इंजेक्टेबल मेडिसिन्स दितात, एंटीबायोटिक्स आनी घोळ कंट्रोल करपाचे मेडिसिन्स. अँड वन्स द पेशंट स्टेबिलायझीस, ओरल मेडिसिन्स दिवन धाडटात पेशंटाक घरा. आफ्टर दॅट वी गिव देम सम वेस्टिब्युलर रिहॅबिलिटेशन एक्सरसायजीस घरा करपाक, म्हणजे टू हेल्प टू रिगेन बॅलन्स. अच्छा. सो दॅट हेल्प्स देम इन द रिकवरी. बरें, आतां तुमी सिन्स यू मेन्शन दोज एक्सरसायजीस, म्हणजे तुमी शंबर थोडक्यान सांगू शकतले खंयच्या टायपचे एक्सरसायज आसता? म्हणजे आय नो दॅट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डेमॉन्स्ट्रेट, पण सांगू शकतले? या, सो ह्यो ज्यो एक्सरसायजीस आसतात दे आर इन्वॉल्विंग द आयज, अपर बॉडी अँड इवन द लोअर बॉडी. सो वॉट वी डू इज इमिजिएटली जेन्ना पेशंट डिस्चार्ज जाता तेन्ना तितली कॅपॅसिटी आसना तांची एक्सरसायजीस करपाची, तोल वचपाचे चान्सीस आसता. सो मोस्ट ऑफ द टायम वी गिव देम सर्टन एक्सरसायजीस इन्वॉल्विंग द आय मुवमेंट विच आर जस्ट द बेसिक फॉर्म ऑफ exercises. So for example they can throw a ball from one hand to other and keep on shifting their gaze एका हातीवेल्यान दुसऱ्या हातीर, किंवा बोटाचो रायट लेफ्ट मुवमेंट करून ते बोट फॉलो करप. अशे सिंपल तरेचे एक्सरसायजीस आसता. सो यू मीन टू से अगेन हियर इज अ व्हेरी ट्रिकी क्वेश्चन, म्हणजे कान आणि दोळे हांचोय बी संबंध आसा? हय, खूब. सो यू मीन टू से की आतां जे दोळे आमी एक वेळ कितें एक कॉन्स्टंट मुवींग ऑब्जेक्टाचेर पळयतात की ताचो इफेक्ट आमच्या कानाचेर जावन ताचो परत बॅलन्सा कडेन रिलेशन कोरिलेशन येवं शकता? हय. सो दिस इज व्हेरी ट्रिकी थिंग अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. डॉक्टर तुमी उदो मेन्शन केलें म्हणून बेस्ट आतां क्युरियोसिटी म्हणून विचारता की गाडयेन बसून आमी केन्ना वतात. सो आय एम जस्ट पुटींग व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे एकाडेमीक ट्विस्ट अशें म्हणटात तशें केन्ना आय जस्ट लायक टू म्हाका सांगा, गाडयेन आमी समज हांव बसीन वता, सो देर आर टू टायप्स ऑफ ऑप्शन्स अवेलेबल फॉर मी. एक म्हणजे हांव ड्रायव्हराक फेस करून बसूं शकता, किंवा आतां थोड्या गाडयांनी अशें एक सीट आसता की आय कॅन फेस, म्हणजे कळ्ळें न्ही, म्हणजे ड्रायव्हराक फाट करून बसूं शकता. जाल्यार विच इज मोर करेक्ट अँड विच इज मोर हेल्प, म्हणजे विच इज मोर फिजिओलॉजिकल, आय विल पुट इट दिस वे, म्हणजे हें करप बेटर इफ यू गॉट ऑप्शन. आतां मेळत ना ऑप्शन, डिफरंट थिंग. सो खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विचारला तुम्ही. तर जेन्ना आमी ट्रॅव्हल करता, सो प्रेफरेबली स्पेशली जांकां मोशन सिकनेसाचो त्रास आसता, दे शूड सीट इन द फ्रंट सीट प्रेफरेबली, अँड यू शूड फेस द ड्रायव्हर अँड नॉट इन द opposite direction. So suppose the car is going in one direction and you are facing the opposite direction, then in that time if you are prone to develop motion sickness जाल्यार ती वाडपाक शकता. सो आपूण बरे हायड्रेटेड रावप आनी प्रेफरेबली फुडल्यान खंय आमकां बरो जजमेंट कळटा की हाऊ द मुवमेंट इज हॅपनिंग, तशें बसप वील हेल्प मोर in order that will help in avoiding the imbalance. बरोबर. म्हाका नाही डॉक्टर, आय एम रियली, म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीने हँडल केलं तो म्हाका आवडलं, कारण दिस वॉज नॉट अ प्लॅन क्वेश्चन, सडनली इट केम टू माय मायंड. बरं, आणि तुम्हाला दुसरा प्रश्न विचारता. हाच्या वेळा म्हणजे खूप जाणांक तुम्ही म्हटलं की अशें ना, खूप भुरग्यांकूय अशें आसता किंवा जाणट्यांक सुद्धा आसता की ते म्हणटा आपल्याक दे अवॉयड गोईंग बाय, म्हणजे स्पेशली घाटार गेलो आनी आपल्याक नॉशिया जाता, वॉमिटींग जाता. आणि एक क्वेश्चन असो आसा की डॉक्टर अशा वेळार म्हणजे इन ट्रॅव्हल दोळे बंद करून सुशेगाद बसप इज बेटर और दोळे उगडे दवरून रावप इज बेटर, म्हणजे एज फार आय एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्टायगो फॅक्टर? सो एनी टायम दोळे उगडून बसप इज गुड, बिकॉज वी आर कॉन्स्टंटली गेटिंग व्हिज्युअल इनपूट. सो जेन्ना आमी पळयता गाडयेन वतना, इमेजीस कॉन्स्टंटली मूव जाता आमच्या सायडीक, तर आमच्या दोळ्यांतल्यान सगळे सिग्नल्स वता ब्रेनाक. सो व्हिजन अलॉंग विथ आर इनर इयर दोगी जाण मेळून आमच्या ब्रेनाक इनपूट धाडटात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी कीप आवर आयज ओपन अँड वी sit in the car, especially if you are prone to developing motion sickness. म्हणजे म्हजो सुद्दां आजपर्यंत समज असो आशिल्लो की दोळे बंद करून न्हिदले काय माझी ही कटकट कमी जातली आनी हांव कोणाकूय सांगतालो दोळे बंद करून बसपो न्हीद म्हणून. सो दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. सोल्युशन इज टू रिमेन अवेक आणि डोळे उगडे दवरून, म्हणजे फॉलो द मोमेंट्स, दॅट इज अ रायट थिंग. म्हणजे जस्ट फक्त तू डोळे उगडे दवरून कितें तरी व्हॉट्सएपार पळयता इज नॉट अ सोल्युशन. दॅट शूड बी कम्प्लिटली अवॉइडेड. दॅट इज अनदर थिंग. यू शूड अवॉइड रीडिंग वायल यू आर ट्रॅव्हलिंग, अवॉइड लुकिंग एट द फोन, बिकॉज दॅट कॅन ट्रिगर इट इवन मोर. अच्छा, म्हाका दिसता हो जर आशिल्लो जाल्यार हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट मॅसेज हांव समजतलो
की खूप लोकांक संवय आसता म्हणजे ते गाडयेन बसले काय ॲक्च्युली ते कितेंय केलें तेंच्या हातान तो फोन आसताच पण रिडींग वायल यू आर ट्रॅवलिंग ऑर फॉलोईंग युअर म्हणजे तुम्ही कितें वॉट्सॅपान किंवा मॅसेज पळोवप किंवा मॅसेजीस करप इज व्हेरी बॅड इनफॅक्ट डॉक्टर खूब फावटी पळयता लोक म्हणजे मोटरसायकलचेर बसून किंवा गाडयेचेर सुद्दां करून तेंचे आपले धंदे चालू आसतात दे आर लेस इंटरेस्टेड इन द म्हणजे ट्रॅफिक सो अशा वेळार दीस कॅन ट्रिगर म्हणजे जांकां मोशन सिकनेस ना तांकां सुद्दां ग्रॅज्युअली ते जावं शकता सो बेस्ट इज अवॉयड म्हाका दिसता आयच्या हातूंतलो कन्वर्सेशनाचो सगळ्यान इम्पॉर्टंट मेसेज डॉक्टर जेन्ना आमी ऑलमोस्ट ह्या विशयाचेर वतना म्हाका दिसता बरोचसो पार्ट आमी कवर केल्लो आसा आता तुमकां अशे दोन प्रश्न विचारता की एक म्हणजे वर्टायगो हो हे जे प्रॉब्लेम आसा दीस कॅन अकर एट अ यंगर एज ऑल्सो एंड एट द ओल्डर एज ऑल्सो आनी जाल्यार हो ट्रिगर असो कितें तुमी समजतले म्हणजे जस्ट आय एम जस्ट सेंग म्हणजे ट्रिगर आसा असो जाल्यार नाजाल्यार तुमी म्हाका सांगा की केन्ना ल्हान भुरग्यांकूय जावं शकता ल्हान म्हणजे एकदम ल्हान अशें म्हणना बट वॉट इज द एज ग्रुप कॉमन No, vertigo is a problem that can affect any age group. So even in pediatric patients, we can get vertigo. But diagnosing vertigo in a pediatric patient is even more challenging because they are not able to tell us Communicate proper symptoms. exactly. Second thing is, as I told, Meniere's disease जो आसा तो आमकां मिडल एजान चड मेळटा आनी बायलां मदीं चड कॉमन आसा आनी आमी जो BPPV प्रॉब्लम डिस्कस केला ताजो इन्सिडन्स विथ इन्क्रीजिंग एज वाडत वता सो इट इज मोर कॉमन अबाव 60 years बरें ऑफ एज. डॉक्टर आमचे कडेन ऑलमोस्ट 1 मिनीट आसा अशें हांव समजता आनी टेक होम मेसेज तुमकां जर कितें सांगपाचो आसा तुमी सांगात. हय सो हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमकां चक्कर येवपाचो प्रॉब्लम जाता तेन्ना तो तुमी प्लीज इग्नोर करपाक जायना. ते फक्त सर्वायकल स्पॉन्डायलोसीस आसतले किंवा आपल्याक बीपीचो प्रॉब्लम जाला आसतलो अशें समजून ते इग्नोर करपाक जायना. तुमच्या लागींच्या खंयच्या ENT दोतोरा कडेन वचून आपल्या कानाचो तपास करून घेवचो. व्हेरी गुड म्हाका दिसता डॉक्टर हो म्हत्वाचो मॅसेज कारण खूब फावटी आमकां दिसता आयदर बिकॉज ऑर्थोपेडिक म्हणजे सर्वायकल स्पॉन्डायलिसीस किंवा बीपी खातीर अशा लोकांक दिसता कोणाक शुगरा खातीर दिसता पण तुमी स्वता तुमचे डायग्नोसीस करनासतना कानाच्या दोतोरा कडेन वचात आणि एकदा तो कितें सांगता ते कान दिवन आयकात आनी फॉलो करात. सो इतकें सांगून म्हाका दिसता आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां मॅडम मुद्दाम तुमी वेळ काडून आयली ह्या खातीर काळजान देव बरें करूं. तुमी सगळें आमचे हो प्रोग्राम पळयता आसतले तुमकां सगळ्यांक मना काळजान देव बरें करूं. नमस्कार. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे रामोसो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली पेरे 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 करून हॉर्न मारतली कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना मोरय ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.